गोंयांत भाजप सरकार सत्तेचेर हाडटकच तेन्नाचो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान चालीक लायिल्ल्या कांय येवजणेन आतांचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या सरकारान बदल करपाक सुरवात केल्या। भलायकी खात्या कडल्यान चालू आशिल्ली दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना म्हळ्यार DDSSY ही येवजण सरकारी कामगारांक लागू ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा दीस स्पश्ट केलां। सरकारी कामगारां खातीर रिएम्बर्समेंट येवजण चालू आसा तीच तांकां लागू जातली खंय। Government servant are not entitled for the DDSSY scheme. Entitled ना government servant हेंका reimburse scheme ही चालू आसा। ओके त्या खातीर तेंच्यांनी आपल्या खंयसर आपल्याक तेंच्यांनी रिएम्बर्स करून आपले पयशे परत घेवपाक मेळटा, इतकें सिंपल। तसो ना जी ट्रिटमेंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जायना ती तेंच्यांनी बरोवन घेवन प्रायवेट हॉस्पिटलान घेवपाचें आनी मेडिकल क्लेम करपाचें। इट इज अ सिस्टम। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान चालीक लायिल्ली आनीक एक येवजण म्हळ्यार बायलां खातीर म्हारगाय भत्तो म्हूण चालीक लायिल्ली गृह आदार येवजण। तातूंतय आतां बदल केल्यात। सरकारी नोकरी आशिल्ल्या कुटुंबांक ही येवजण लागू जावची ना। तशेंच जांचें उत्पन्न 3 लाख आसा तांकां ही येवजण घेवपाक बंदी केल्या। सरकारी नोकरेक आशिल्ल्यांचें कुटुंब आनी जांचें उत्पन्न 3 लाख आसा तांणी स्वता हे येवजणेक रद्द करपा खातीर मुखार येवचें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां। ह्या दोनूय येवजणेच्या लाभार्थींचे अर्ज तपासपाचें काम चालू आसा अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलें। ही गृह आधार स्कीम मेळ्ळी वयतली। नवीन फॉर्म जे आसा हे 1 जानेवारींतल्यान नवीन फॉर्म आमी ऑलरेडी दिवपाक लायल्या आनी नवीन फॉर्म मेळटा जांकां कोणाक भरून दिवपाचे तेंच्यांनी भरून दिवपाचे। आमी ऑलरेडी सांगलां की दोज वर द गव्हर्मेंट सर्वंट आसा की जांचो इनकम लिमीट कट जाला तेंच्यांनी विलिंगली सरेंडर करचें, ना जाल्यार तेंचो स्क्रुटनी चालू जाला। गव्हर्मेंट सर्वंट इज नॉट एंटायटल्ड फॉर दॅट। पूण गव्हर्मेंट सर्वंटाक तेच्या मिसेसीक ते घेवपाक मेळना, ताचो इनकम लिमीट 3 लाखाच्या वयर आतां घेवपाक मेळना। जर आमच्या स्क्रुटनीन मेळ्ळें न्ही रे तें जाल्यार ताका सगळो एमावंट जो आहा पळय न्ही वो रिकवर केलो वता। आमी करता त्या खातीर कोणी आतां विलिंगली आपले बंदय करच्यो। आमी सांगलें डिपार्टमेंटाक सांगलें, आमी सगळ्यांक आव्हान करा तुमी की तुमी सरेंडर म्हणजे कोणाचे आसा तसो इनकम क्रॉस जाल्यार करचें तेंच्यांनी, जेणे करून एक्चुअल बेनिफिशियल जो आसा पळय न्ही ताका मेळपाक जाय, तो चड डिले जावन उरूंक जायना।